न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान येवकार। आयज पुराय गोंयांत कितें घडामोडी घडल्या हाचेर आमच्या सब एडिटरांनी कितें न्यूज केल्या ताचेर आमी एक उजवाड घालुया। सगळ्यात पयलीं आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गांवसा कडेन। भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष जावपाच्यो ज्यो घडामोडी आहा त्यो सगळ्याक नेट येयल्लो आसा आनी प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर सद्याक BJP कडेन 7 फुडाऱ्यांची नांवां पाविल्लीं आसात। आनी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार कांय भाजपाच्या मंत्र्यांची सद्याचो जो प्रदेशाध्यक्ष आसा सदानंद तानावडे ताच्याच नांवाक पसंती आसा। दाखून हांच्या मदलो आतां कोण प्रदेशाध्यक्ष जाता काय तानावडेच परतून हो पदभार सांबाळटा तें पळोवचें पडटलें। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट अशी की लँड ग्रॅबिंग प्रकरणात मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराचेर पेडणे पुलिशेंत एक कागाळ नोंद जाल्ली। हे प्रकरण उपरांत पेडणे पुलिशेन SIT काडून दिल्लें। हेच प्रकरण हायकोर्टान पाविल्लें आनी हायकोर्टात जीत आरोलकरान अपील केल्ली की आपल्या वयली जी FIR आहा ती रद्द करची म्हणून। हायकोर्टान ताची जी अपील आहा ती भायर मारिल्ली आनी SITक आपलो तपास कंटिन्यू करपाक सांगिल्लो। हेच उच्च न्यायालयाचे ऑर्डरीक जितान सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें आनी जिताक आतां सर्वोच्च न्यायालयान थाकाय दिल्ली आसा ताचे वयली जी FIR आहा ती रद्द केल्ली आसा। दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। सुशांत आमकां 2 म्हत्वाच्यो घडामोडी सांगल्यो। एक म्हटल्यार भाजप प्रदेशाध्यक्ष निवडून काडपाचेर सद्या बरोच नेट आयिल्लो आसा। भाजपाचे सरचिटणीस अरुण सिंग ते लेगीत गोंयांत येयला। ते भाजपा कार्यालयांतल्यान जेन्ना भायर सरले तेन्ना ताका प्रश्न विचारलो तेन्ना तेणी संघटनात्मक जी कितें तांची भाजपाची भुमिका तेजेर उलोवप जाल्ल्याचें सांगलें। पूण खुबश्या आमदारांनी जो आदलो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आहा तेकाच ही सुत्रां दिवची, कित्याक 2027ची वेंचणूक जी आसा ती हेच बऱ्या तरेन लडोवपाक शकता आनी सगळ्यांक फुडें घेवन वचपाक शकता असो 3 आमदारांनी मंत्र्यांनी सद्या तांकां तेंको दिलेलो आसा। आतां फुडें या ऐश्वर्या कडेन। ऐश्वर्यान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया। आयची जी मेन जी बातमी म्हणजे कोविडाच्या 5 वर्सां उपरांत आतां भारतात एक नवो जो व्हायरस आतां येयल्लो आसा ताचें नांव आसा ह्युमन मेटान्युमो। हो व्हायरस कोविडा सारको आसा। जशी कोविडाक लक्षणां आशिल्ली तशी हे एक आसा। पण हो जो व्हायरस आहा तो चडसो भुरग्यांक आनी ल्हान पिरायेच्या भुरग्यांक जाता। ह्याच व्हायरसाची भारतान म्हणजे भारतांतल्या बेंगलुरूत 2 जी दुयेंती आतां सांपडलेली आसा। सद्या तेंचेर उपचार सुरू आसा आनी ही जी लक्षणाची जी पुराय बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तशेंच दुसरी जी बातमी म्हणजे मडगांवां एका कारीक उजो लागून ती कार आहा ती पुराय उजो लागून पुराय काबार जाली। सुमार तेजे 4 लाखाचें लुकसाण जाल्लें आसा। पण आतां उजो कसो लागलो कितें लागलो हाची म्हायती ना। उजो पालपी दळण घडणूक थळावचो ती उजो नियंत्रणान हाडलो। ही पुराय बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर ऐश्वर्यान सुद्दां एक खूब म्हत्वाची बातमी सांगिल्ली आसा ती म्हटल्यार HMPV जो सद्या चायनात धुमाकूळ घालता एक व्हायरस ताची लागवड भारतांत जाल्लेली आसा। बंगळुरांतल्या 2 भुरग्यांक ह्या व्हायरसाची लागवड जाल्लेली आसा। सो हो व्हायरस आतां पातळचो न्हू म्हणून योग्य मार्गदर्शक तत्वां सद्या जारी करण्यात येयल्ली आसा। केंद्रांतल्यान लेगीत आतां तेजेर वेगवेगळे आमच्या सुचना दितले। पूण हो जो व्हायरस आसा तो चडसो भुरग्यां खातीर जाता अशें चायनात ते प्रसिद्ध जालेले आसा। मात भारतांत आतां हेजेर योग्य नियंत्रण हाडप खूब गरजेचें आसा। फुडें या दिप्ती कडेन।
कासावले दर वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा थ्री किंग्स फेस्ट व्हडा उमेदीन मनयल्लें आसा. ह्या फेस्ताक फिस्ट ऑफ एपिफनी अशें म्हणटात. ही जी तुमकां बातमी आसा ती सविस्तर पळोवपाकूच मेळटली. तशेंच दोनूय जिल्लो अध्यक्षांचे वेंचणुके खातीर 10 जानेवारीक अर्ज भरतले आनी 11 जानेवारीक ही निवड जातली. ते उपरांत नव्या प्रदेशाध्यक्षाची वेंचणुकेची तारीख जी आसा ती पक्ष निश्चित करतलो अशी म्हायती जी आसा ती प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे हांणी दिल्ली आसा. तशेंच सद्या राजधानी पणजे परतून एक फावट खणिल्ली आसा. वता थंय तुमकां माती आनी धुल्लूच पळोवपाक मेळटलो. सांतिनेज जंक्शन ते डॉन बॉस्को हायस्कूल मेरेनचो रस्तो बंद केल्ल्या कारणान हेर रस्त्यांचेर सद्या येरादारीची कोयणी जाल्ली आसा आनी लोकांची बरीच गैरसोय जाल्ली आसा. तेन्ना ह्योय तुमकां तिनूय सविस्तर बातम्यो आमच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तीन महत्वाची बातमी सांगले. एक म्हटल्यार थ्री किंग्स चर्च जाचे फेस्त थंय व्हडा दबाज्यान चालू आसा आनी दुसरी म्हटल्यार पणजे जी सद्या स्थिती तुमकां पळोवपाक मेळटा. सदांच येरादारीच्या घसमुड्डेक तुमकां सामोरे वचचें पडटा. ती एक बातमी आसा ती तुमकां पळोवपाक मेळटली. आतां फुडें या समिता कडेन. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या भिवपाची आनी रडपाची गरज ना ह्या स्टेटमेंटाचेर आदलो मंत्री आनी आमदार निलेश काब्राल चाळविल्लो. तर कुडचड्यार कांयच उदरगतीची कामां जाल्ली ना हाका लागून तो निराश जालो. पूण आज ताका विचारलें तेन्ना तो म्हणटा की आपल्याक मुख्यमंत्र्याक तोमणो मारपाचो आपलो कांयच हेतू नाशिल्लो. फक्त कुडचड्यार कासव गतीन कामां चालू आसा आनी कुडचड्याची बरी उदरगत जावची इतलेंच आपणें म्हणणें आसा अशें ताणें आज पत्रकारां कडेन उलयतना ताणें स्पश्ट केल्लें आसा. ही जी बातमी आसा तुमकां विस्तारान 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. काल जी मंडळ अध्यक्षांची निवड जाली थंय कुडचड्यार हांगा मनोज कुमार नायक हे निवडून तांकां मंडळ अध्यक्षाचेर निवडून आयले. तेन्ना हांगासर निलेश काब्राल हाणें जें वक्तव्य केलें की भिवपाची गरज ना, रडपाची गरज ना, हाचेर तांचो एक टोमणो आशिल्लो काय खरेंच तांकां थंय कुडचड्या वयल्या लोकांची कामां जी आसा ती जायना हाचेर उजवड घालपाचो आशिल्लो. हाचेर एक परतून एक फर्स्ट स्टेटमेंट निलेश काब्राल हाणें केलेलें आसा. ती बातमी आसा. आतां फुडें या ऐश्वर्या कडेन. सत्तरी तालुक्यात आयतारा थंयच्या कांय वाठारांत 5 दीस जाल्यार कांय वाठारांत 7 दिसांचो धालो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. मासोर्डे वाळपयच्या 7 दिसांच्या धालो उत्सवाक बायलां व्हडा उमेदीन वांटेकार जाल्ले. तशेंच पणजेच्या सांतिनेज वाठारांत रस्त्या कुशीक गांजाचे दुसरे रोप सापडपाचो प्रकार सद्या उक्ताडार आयला. पणजे पुलिशेन हे रोप फुडले चवकशी खातीर गुळे वखदां विरोधी पंगडा कडेन धाडून दिल्लें आसा. शीतल हॉटेल ते मधुबन जंक्शन ह्या एरियेंत हे दुसरे रोप सापडिल्ले आसा. देखून शेनवाराय अशे सांतिनेज वाठारांत एक रोप सापडपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. देखून पुलीस ह्या घडणुकीचो सद्या फुडलो तपास करीत आसा. तर ऐश्वर्यान 2 महत्वाच्यो बातम्यो सांगले. एक म्हटल्यार धालो उत्सव जो आसा तो सुरवात जाल्लो आसा पूण 70 भागांतलो धालो उत्सव सद्या सोंपपाक पाविल्लो आसा. दुसरी बातमी महत्वाची म्हटल्यार फाटल्या 2 दिसां आदींच पणजे राजधानी पणजेंत गांजाचें झाड सापडलें काकुलो मॉलाच्या भायर. आतां परतून एक फावट सांतिनेज वाठारांत हे गांजाचें झाड परतून उत्पन्न जालेलें आसा. ताका लागून एंटी नार्कोटिक्स विरोधी गुळी वखदां विरोधी पंगड हांच्यांनी हे जे रोप आसा ते उखलून व्हेल्लेले आसा. आतां हे विरोधी गुळी वखदां विरोधी पंगड ह्या झाडाचें कितें करतले, ताचो कितें छडा लायतले ही वेगळी गजाल. खरें म्हटल्यार तो गांजाचो एक झाड आसा. उत्तराखंड प्रदेशांत वेगवेगळ्या ठिकाणाचेर ही गांजाची झाडां जाता. त्याच प्रकारे पणजेंत आतां ही झाडां परतून खंय खंय जातली आनी विरोधी पंगड हाचेर कितें नजर दवरतलो. खरें म्हटल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हातूंत दखल घेवंक जाय आशिल्ली. पूण आतां ह्या पणजेंत जावपी गांजांच्या झाडांचेर हाच्यात फुडें कितें जाता हें पळोवचें पडटलें. अश्यो साबार बातम्यो आमच्यो पळोवपा खातीर गोमंतक टीव्ही सबस्क्रायब करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा
ती न्यायालयात आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळीकडे वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघ